आफ्टरनून एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज मंडे आणि हांव म्हजो ब्लॉग आता आफ्टरनून स्टार्ट करता. आफ्टरनून म्हणल्यार जाली आता 3 o'clock जातली वयर. ओके, आनी हिंगा बाबाक न्हिदयला. ओके, बाबा न्हिदला हिंगा, ताका न्हिदयला. आमी जेवल्या बी, हळू जेवल्या आमी, जेवन बी ताका न्हिदयला. सो तो इस्कॉलाक वयता न्हू, इस्कॉलाक गेलो सो टायर्ड जाता तो, सकाळचो बेगीन उठटा न्हू, सो ते न्हीद जायना सामकी. सो मागीर तो घरा कडेन येता, ताका हाडटा इस्कॉलाक सावन फीड करता, सोमते मागीर तो न्हिदता. मागीर तो 5 o'clock बी उठटा. मागीर तो उठोन ताचें खावपाचें स्टार्ट. आनी आयचो दीस म्हणटा सामको बिजी. सकाळीं म्हाका आसली ऑर्डर, सो ती फास्ट फास्ट पॅक करून दिली, पाराची आनी मोलाची. ओके, ती दिली. सकाळीं हांव मातशें बाजारान गेल्लें बाबा इस्कॉलान पावन, बिकॉज म्हाका घेवपाक जाय आसली वॉच. वॉलाक लायता न्हू पळय ती वॉच घेवपाक जाय आसली आमची, बट ती मातशी ओल्ड जाल्ली आनी ताचे फाटीं पेंटींग बी केल्लें न्हू आमचें घर, मातसो पेंट बी पडलेलो. सो ताका लागून म्हाका ती मातशी चेंज करपाक जाय आसली. आनी ती पयलींची आसली ती ब्रावन कलर आसली, सो म्हाका व्हायट कलर जाय आसली. ओके, सो ताका लागून हांव वॉचूय बाय करपाक गेल्लें. आनी आंतोदे म्हणटा तूं हँड वॉचाक ताका बॅटरी घालपाची आसली ताज्या वॉचाक. ओके, सो तुमकां दाखयता वॉच हाडल्या पळय तें व्हायट कलर, दोनूय सेम हॉलान आनी आमच्या फर्स्ट फ्लोराचेर लावपाक हाडलें. सो दोनूय व्हायटूच हाडल्या, पळोवपाक बी बरी दिसता. प्लेन व्हायट हाडल्या, ही काय हें बी हाडूंक ना, म्हणजे कितें डिजायन आसली काय हाडूंक ना, जस्ट प्लेन हाडल्या. पळोवपाक पूण बरी दिसता. ओके, कित्याक आमचो वॉलाचो पेंटूय बी व्हायट आहा आनी वॉच हाडल्या न्हय आतां पळय ती बी व्हायटूच आहा. सो ताका लागून ओके दाखयता तुमकां, ही धाकटोसो क्लिप काडून दाखयता तुमकां आयज हाडल्या पळय ती. ओके, हांव मातशें बाजारान गेल्लें मिक्सर बाय करपाक. म्हाका तेड्याचें बिस्कूट करपाक जाय, सो हांव मसाला वांटतालें. सो तेन्नाच मिक्सर आमचो बंद पडलो, म्हणजे तो चालूच जायना जालो. सो ताका लागून हांवें सोमतो हांव मिक्सर बाय करतलें न्यू. आनी एक्चुली हांव फाटीं करपाक आसलें बाय, बट मागीर चलतालो आसलो न्हू मिक्सर. ओके, सो हांवें म्हटलें बेश्टो कित्याक, सो ताका लागून घेवंक नासलो. बट आयज तो बंद पडलो, आतां स्टार्टूच जायना. सो ताका लागून हांवें बाजारान गेल्ली, न्यू मिक्सर बाय करून हाडला हांवें बॉशाचो. ओके, सो बॉश कंपनीचो तो मिक्सर गेला आनी 5 लिटर्साचो एक कुकर गेला. ओके, तिका थोडेशे क्लिप्स काडल्या, त्या ह्या क्लिपा फाटल्यान हांव ते मागीर अटॅच करता, तुमकां दाखयता. ओके, तेचेर म्हाका 3 कप्स मेळ्ळ्या ओके मिक्सराचेर, आनी 5 years वॉरंटी आहा तेची. सो कितेंय जालें जाल्यार घेतला पळय थिंगासर दाखयलें जाल्यार ते मागीर रिपेर करून दिता बी. ओके, सो प्रॉब्लम ना. आनी कुकराचेरूय वॉरंटी आहा, आनी समज कितें बी जालें जाल्यार मागीर तांकांच व्हरून दिवपाचें, मागीर ते रिप्लेसमेंट बी दिता. सो तें सगळें करून घेवन येयली फटाफट सामकी. आनी दुसरें म्हटल्यार आमगेर फर्स्ट ग्रावंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोरान वयर टॅरस आहा. ओके, सो थिंगासर आमी घालता शेड. ओके, आख्खी ओपन आसली ती टॅरस, सो आतां आमी शेड घालता. सो तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो, ते हिंगासर सावन ते लोकोण मागीर पोत्री बीन सगळीं वयर काडटात. ओके, सो ते तुमकां बॅकग्रावंडान आवाज येतलो, आवाजून वयर वचोंक ना. सो तुमकां लूक दाखयता बिफोर आनी आफ्टर. ओके, सो ताका मागीर आनी काडूंक मेळचो ना म्हाका. सो सद्याक आतां ते शेड घालता आमचे सायडीक घर आहा न्हू, दॅट इज काजनाचें घर तेंगेर. ओके, सो वान्स तेंची जाल्या उपरांत मागीर ते आमगेर घालतले. ओके, सो हांव थोडेशें आतां वयता वयर आनी शूट करून तुमकां तुमचेशीनूय शेअर करता. आनी एज अ मेमरी म्हज्या चॅनलाचेरूय तें उरतलें न्हू शूट करून दरी जाल्यार. सो ताका लागून आतां वयर वयता. बाबा न्हिदला, हिंगासर न्हिदला, ताका हांवें बॅडार घातलेलो आहा. सो बाबा न्हिदला तो हांव वयर वयता, मातशें शूट करता थोडेशें, आनी एक मेमरी कशी हांव दवरता म्हज्या चॅनलाचेर. ओके, सो तुमकां लायक म्हणजे बिफोर आनी आफ्टर लूक दाखयता. मोदें पळयता म्हाका शूट करूं मेळ जाल्यार शूट करतलें, जेन्ना तें काम करता पळय तेन्ना. अदरवायज हांव तुमकां मागीर फायनल लूक दाखयता. ओके, सो आतां हांव तें काम स्टार्ट करचे पयलीं वयर वयता आनी थोडेशें शूट करता. आनी ते हिंगासर सामान आतां वयर काडटा, तें आनी शूट करिना. इफ इन केस म्हाका मेळ जाल्यार शूट करतलें. ओके, कित्याक ते आनी शूट करून कितें फायदो, ते थिंगा सामान वयर काडून म्हाका भिरांत दिसता वचपाकूच भायर. म्हणजे पोत्री न्हू ती, लायक पडनात बी तेचे ते दोरयेक बांदून ते वयर काडटा, बट स्टील अशें भिरांत कशी ती. सो ताका लागून ओके, सो पळोवया आनी 2 दीस बी लागतले तेंचे हें काम जाता म्हटल्यार. आनी येस हे दिसा सामको बिजी शूट. आयज जाल्यार सामको बिजी दीस गेलो. लायक म्हाका आतां हेंय करपाक जाय,
बिस्कूट करपाक तेणली कट करूंक जाय, बट आयज करचें ना, ती फाल्यां करतलें. आयज हालीं मसाला वांटून दवरतलें हांव. ओके, मसाला बी काडून दवरला, सो तो म्हाका वांटूंक जाय. मागीर इवनींग वांटलेलें हांव, आतां आनी वांटिना. ओके, आनी तेज्या प्रमाणे फाल्यां म्हाका मातशी तेणली कातरून ती वताक दवरूंक जाय. 1-2 तरी वतां दाखोवंक जाय न्हू, सो ताका लागून. ओके, सो तुमी ते क्लिप पळया, हांवें आमचे मिक्सर आनी कुकर घेयला, तिणें थोडेशे शूट केले, सो ते तुमी क्लिप्स पळया. आनी आयज फेस्तूय बीन सेंट सेबेस्टियन, आमच्या वाड्याचें नांव सेंट सेबेस्टियन. सो आमच्या वाड्यार सेंट सेबेस्टियन चॅपल आहा, सो आयज ती फेस्त करता. ओके, फर्स्ट पुरसांव म्हणजे चॅपलान सान इगोजेन ती पुरसांव वता, दॅट इज 5:30 पुरसांव आहा. तेच्या उपरांत 6 o'clock मीस आहा. ओके, पळोवया, वोसोंक म्हाका पॉसिबल जालें जाल्यार वयतलें हांव. कित्याक आयज मातशें बिजी आहा, आनी ते कामदारूय आहा घरा कडेन येयल्ले न्हू, सो तांकां सांडून काय वचपाक जायना. ओके, तो ताका लागून ते 5:30, 6 o'clock कितें वयतात ते, सो ताका लागून पळोवया. मामी वयतली, पळोवया, हांव वोसोंक म्हाका चान्स पडलो जाल्यार बाबाक घेवन वयतलें. ओके, सो येस, आतां वयर वयता, शूट करता आनी तुमकां दाखयता आमची टॅरेस पयलीं कशी आहली आनी उपरांतले म्हणून ह्या व्लॉगान दाखोवचें ना, नेक्स्ट व्लॉगान दाखयतलें. सो आतां तुमकां पळोवंक मेळटली आमची टॅरेस. ओके, फर्स्ट तुमकां हांवें आख्खे ग्रावंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर म्हणटा हांवें शूट करूंक नासलें, ग्रावंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोरूच केला. ओके, सो आतां तुमकां टॅरेस दाखोवंक मेळटा. ओके, सो चलो, बाबा न्हिदला हिंगासर. ओके, सो तो न्हिदला, तो हांव शूट करता आनी येता, नाजाल्यार मागीर तोय आपुणूय येतलो वयर. आतां तेंच्यान तें सामान वयर व्हेलां न्हू, पत्री आनी सगळें लोखण, म्हणजे लोखणाचे ते पोल्स आसतात पळय ते बीन, सो तो व्हरपाचो ना आतां टॅरेसीर, कित्याक ती पत्रे बी लागत जाल्यार जालें बेश्टें. मागीर तांचे कॉर्नर्स बी ते शार्प खंय आसता न्हू, सो ताका लागून मातशें तेशिन केअरफूल रावंक जाय. आतां तिका धाडपाचें ना, वन्स कंप्लीट जाल्या उपरांत मागीर ताका धाडपाची वयर, तेजे पयलीं व्हरपाचें ना ताका. ओके, सो चड उलयलें, आतां वयता वयर, शूट करता आनी येता. मातशें मागीर तेजे प्रमाणे आड पडटा, बिकॉज सकाळीं बेगीन उठलें, सो ताका लागून मातशें आड पडटा. नाजाल्यार म्हाका ब्लॉग एडीट करपाचो आहा, तो ब्लॉग एडीट करता. ओके, सो चलो, लेट्स गो. वयर वयता, लायट बंद करता हिंगासर, कित्याक बाबा न्हिदला, सो ताका लागून. ओके, आतां वयर वयता आनी तुमकां दाखयता आमची टॅरेस.